जुंता हाव जंय आसा ते मनशाक वापरपा खातीर सुरक्षीत ना, तरी आसतना बीडीओ सारकिल्लें कार्यालय थंय स्थलांतर केलां। हे मनशाच्या जिणे कडेन खेळपा सारकें कृत्य आसा। कर्मचारी मागता आपणाक सुरक्षीत जाग्यार सरकारान सुवात दिवची। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान निलेश परवार। आमकां खबरो मेवता ते प्रमाणे जुंता हावस एनेक्स पळय आहा बिल्डींग ते अनसेफ फॉर ह्युमन ऑक्युपेशन। आनीक बीडीओ ऑफिस पळय थिंगा आहा तेणीच कितलींच पत्रां बरयलीं की बसलेले कडेन व्हडले कपशे पडटा म्हणजे जे स्लॅबाचे, आनीक तांकां सारकें रिस्क आहा म्हण लायफाक। आनी तरी आसतना एक गव्हर्मेंटान तांकां थिंगा शिफ्ट जावपाक लायल्या। खरें म्हटल्यार तें बिल्डींग अनसेफ आहा तें पळोवन गव्हर्मेंटान चडशीं ऑफिसां थिंगासरलीं शिफ्ट केल्या, लायक WRD डायरेक्टर आनी उरलेले जायते डिपार्टमेंट। पूण इतलें आसतना सडनली हे ऑफिसाक थिंगा शिफ्ट करप इन द नेम ऑफ इफी, हें आमकां कितें तरी हें दिसता। इफी हे थोडे दिसांचें फेस्टिवल, हें आनी खंयसरी करपाक जाता आनी हे स्टाफाक 5th फ्लोराचेर लेगून चलोन वचपाक देंवपाक विल बिकम व्हेरी डिफिकल्ट। तांकां लागून हांचे हे स्टाफाची मागणी आहा तांकां पणजेन खंयसरी दुसरे कडेन घालची, वो आल्तीन घातल्यार चलता, वो पर्वरी लेगून घातल्यार चलता, पूण न्हय जुंता हावजान। पण जुंता हावस नाका म्हणून आमचो एक मातसो एक हें आसा, तेणें आमकां खंयसरी शिफ्ट करचो। ती जुंता हावस बिल्डींग सारकी ना म्हणून अनसेफ आसा। कित्याक आमचे हँडिकॅप आसा, सायजी पळय मोठी आसा, तांकां कोण प्रेशर आसा, कोण हार्टाचे प्रॉब्लम आसा, कोण प्रेग्नन्सी आसा, कोणाक चडपाक प्रॉब्लम जाता, तेन्नाच तांकां म्हणटा ती सर आमकां कितें तरी एक सेफ्टी जाग्यार घाला म्हणटा तो। हो आमी फकत गव्हर्मेंटान आयकतकूच मागीर आमच्यांनी स्पेल आउट करूंक जातलें। कित्याक फॉरेन म्हटल्यार बीडीओ ऑफिस पयलेसान म्हाजे फाटीक लागलेलें आहा की आमकां हें करना जाल्यार आमी वी आर प्रिपेर्ड टू प्रोटेस्ट म्हणून। तशें जाल्यार मागीर ते चिंतचें पडटलें, हे स्टाफाक आनी ते स्टाफाक एकठांय करून प्रोटेस्ट करून पब्लीक हें करून नोटिसां काडून काम बंद दवरतात तुमी गरज पडली जाल्यार। पूण म्हाका दिसना गव्हर्मेंट तितले हेजेर करतलो म्हण, कित्याक कितें तरी पर्याय काडटलो अशें म्हाका दिसता।